गोंयांत उटंगरा सयत वाऱ्या वादळाचो पावस पडपाची शक्यता आसा. 31 जुलय ते 2 ऑगस्ट मेरेन हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी वाऱ्या वादळाचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं भाटी वाठारांत उटंगराचो पावस पडप चालू आसा. ह्या वाऱ्या वादळाच्या पावसाक लागून विनोद गोसावीच्या घराचेर एक व्हडलें झाड कोसळ्ळें. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी, मात 3 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उजो ओलंपी दळान घडणूक थळाचेर वचून ह्या घराचेर पडिल्लें झाड कुशीक काडलें. कशें पडलें तें? वारें येयला आनी वाऱ्यान पडलें. आतां कितले डॅमेज जाले अशी? आतां डॅमेज आतां सांगना कितले 2-2.5 लाख सुमार येतले. हालीं घातल्या पत्रे? 3 लाख हालीं घातलेले पत्रे? हालीं जालें आतां आनी आतां 1 म्हयनो. आनी आतां कोणा फायरा फोन केला? फायरा फोन केला. आनी लायट बीन आसता? आं लायट ना तुमकां? लायट ना सद्या हें करता मागीर.